गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज न्हू जालो नेक्स्ट डे आनी आतां मिसा वचपा भायर सरलें आमगे सोलवा चॅपला. पावणे 8 जालाय आतां आनी 8 o'clock मीस आहा. एलकन बी रेडी जाला आनी हांव पळोवन बाबा गेट दॅट हँडकचीफ न्हू आमात यो. सो आम आतां भायर सरताय. सिल्वानू वता आमकां घरान. काल हांवें तांकां कन्विन्स केलें येवपा न्हू रे. काल तांकां सांग कन्विन्स केलें हांवें मातशें रावपा ये म्हूण येयले भाडी रोखडी रावपा. हें भायर काडपाचें काय भितरू हे दोनूय भायर आनी हें भितरू. सो आम आतां भायर सरताय. फाटल्यान दिसती पळय तुमकां सिल्वानू हाय म्हूण मरे. सिल्वानू दिसती पडटा मिरागे जावपा येयना. आतां भायर सरताय आमी बेगीन. आयज जोशवा मेळपा एक्सायटमेंट आहा जोशवाक. जोशवा आमगेलो ऑल्टो बॉय जाता. हांव आनी ऑल्टो बॉय बी ऑल्टो बॉय जाता सद्दां एवरी इयर. सो बरेंच जाता ताका चोवपाक. आनी हे पावटी मामिगे गार्डन दाखयता तुमकां. गार्डनचे हे मामिगेलें हे पाट जायते काडलें नुस्तें झाडां जायते खाली वाज बीन बरें दिसताय मातशें. हें म्हाका दिसता बोकडो न्हू बोकडो म्हणटाय न्हू हेका. गार्डन मामी बरें कॅर घेता पूण गार्डनाचें. आनी सायडीन थोडेशें आहा. थंय तांबडी भाजी रोयली मुसता मामीन. हल्दी बीन आहाय थंय हल्दी पानां आनी कितें आहा आनीक तांबडी भाजी. एक दिसा खावपा मेळटो आमकां आतां. बर्ड येयलें बरें बर्ड येयलां. आमगे न्हू पिकॉकां हेजेर येवन बसताय सकाळींची हेजेर आनी त्या फाटल्यान एक आहा न्हू तेजेरूय बीन येवन बसताय. पूण आयज एक वयर व्हरून गेलें. ना तें पिकॉक न्ही बसता. आयज आवाज ना पूण आनी धाकटेशें गार्डन. एलकन रेडी टू गो बाबा. एलकन रेडी जालो रेडी. I was making a video. Yeah. Huh? चल go and sit in the car. मार. इनसे मेरा ये ले बाइसन. हेलो मुर्मुगो. हैप्पी संडे. आज आमगे बनसा हॉस्पिटल सा हा कशे का. ए रावरी मोडशी. You sit behind कोणा गो. ओय. तांकां लायक जाय. बॉम्बे व्हरोंकू मेळ्ळें. कोण दिलें आसलें न्हू. आयज आमगे फर्स्ट बंद हातून आमी गोंय येयले. कमसे कालू येयले न्हू. आयज संडे स्पेशल खावपाकू जाय. मागीर हाल तरी मेळपा ना आमकां. मागीर येयले म्हणटा सामकें गोडे थर्सडे पावले जाल्यार आमी गोडे फ्रायडे बीन गोडे मेळटले. सो वयता येता आनी मेळटाय मागीर. ब्रेकफास्ट आपयता. आयज आमगे ब्रेकफास्ट दाखय तुमकां कितें आहा तें. आयज आमी स्पेशल मॅडमकू ना आमगेले ब्रेकफास्टाचें बन्स मेळ्ळे पूण समोसा मेळ्ळा. कितें तें मातशें शिफ्ट करूं. चोय गो तें लॉलीपॉप घेतलें कितें ना एक प्लेट मातशें शिफ्ट कर. हे तुगेलें आं यो मामी. ब्रेकफास्ट आशिल्लो न्हू गे फेवरेट आहा सोलपॉटेल. रिव्ह्यूज जाय आं. अरे रिव्ह्यूज सांग आं. बन्स मेळ्ळे नाही पूण समोसा मेळ्ळाय. अमा सदां दुसरे पाट आपणा पयलो फोन कर सांग खंय आपोण दोतूय मागीर. यो रे एलकन तूं कितें खाता. बनू हे सिनान हाडलें तें काल. तें खंय हाय गो तें. हे दोनी सिनान हाडलें काल. तेय हाय आतां ब्रेकफास्टाक. आतां आमगे सेकेंड नायट जाला. सेकेंड नायट स्टार्ट जाला आमगे आयज. काल आमी पावली न्हू आनी काल पावस पूण आतां बेस गरमी जाली आनी सारको बेजार येयला सारको. ले बाबा आतां हाल सकाळीं आमी बेगीन उठोवपा जाय पोत्तून. वॉट टायम वील गेट अप 8 o'clock आमी भायर सरपा जाय फाल्यां सकाळीं उठून. तेका लागून न्हू आनी म्हाका मातशें म्हाका उठोन न्हू रांदपा जाय चिकन बीन. तेका लागून हांव मातशें बेगीन उठपलें सकाळीं. आनी फाल्यां आमी वयताय मद्रास ओके आमगे फ्रेंड्सा बाराबो. आनी आमगे ट्रेन आहा 9-10 वयतली मंडेची. You also coming? I'm taking you. How I'll not take you? You'll get up in the morning.
You have to get up at 7 o'clock. एलकन रेडी हा उठपा आनी आतां व्हिडिओ एंड कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा नेक्स्ट ब्लॉगार. आतां आमकां आयज मातशें बेगीन उठपा जाय कित्याक मागीर सकाळीं बेगीन उठपा आहा न्हू ताका लागून. सो बाय एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग. से टाटा. Mama, See ya, bye bye. I don't. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशें आहाय सगळें तुमी? हांवें उठोना 5:30 सकाळीं आतां कित्याक न्हू म्हाका मातशें हांवें सांगलो न्हू लास्ट कितें म्हाका रांदपा जाय म्हणून मातशें. सो एक आटी चिकन जाता. एक आटी हांव चिकन शिजपाक घायलां आनी ओपिया हांव फ्राय करून तेजे वयल्यान घालतलें आनी चिकन फ्राय करपा उरलो हांव. सो न्हू हांव मागीर सगळें रेडी करता मागीर मेळटा कित्याक म्हणून इन्सान 8 o'clock भायर सरपा जाय. आजून घेयना आहा म्हाका दोळ्याक 8 o'clock भायर सरपा जाय. सो हांव मातशें बेगीन उठोना कित्याक तें मातशें न्हिवपा जाय न्हू ताका लागून. आनी आतां करून मेळना न्हू ताका लागून भिरांचो तो. सो ताका लागून न्हू मातशें कूक जालें म्हणटकीर हांव न्हिवयतलें आनी मागीर हांव तें टिफिना घालतलें. आमी न्हू सगळीं एक एकू करून हाडटाय. कोण पुलाव करून हाडटाय आनी कोण न्हू कटलेट. सो आमी डिफरंट अशें करून आमी हें केला एकल्यानू करून हाडपा. सो हांव आतां मातशें रेडी करता. म्हाका आख्खे रात पूण हितू पडना. एवरी हाफ एन आवर म्हाका हांव जाग जाता म्हणून केन्ना टायम चोयतालें. म्हाका अशें आतां खंय वचपा आहा न्हू मागीर म्हाका वचपास आतां मागीर म्हाका जायना. म्हाका न्हिद पडा म्हणून अशें करून. आनी हांवें म्हणल्यार फायनली आतां उठतलें. 6 o'clock दवरलो हांवें अलार्म पूण हांव आतां उठतलें. आनी न्हू आतां हें चिकन हांवें मॅरिनेट करून दवरलो आहा न्हू तें मागीर भाजतलें.